Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. तर आज पेडणे मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांच्यानी प्री मान्सूनची मिटींग घेतलेली आसा. पावसा पयलीं जे कामां पेंडिंग आसात किंवा जे कितें करपाचे आसा त्या खातीर तेंच्यांनी जे सगळे अधिकाऱ्यांचे बैठक घेतलेली आसा आणि त्याच बरोबर अनेक प्रश्न जे आसात पेडणे वाठारात त्या प्रश्नाचे जे प्रश्न आसात ते सॉल्व करता अशें तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा. एकंदर पेडणे आणि मांद्रे मतदारसंघात आता जे नवीन आमदार जे आसात प्रवीण आर्लेकर आणि जीत आरोलकर आणि सगळे जे अधिकारी असतात पेडणे तालुक्यातले त्यांच्या कडेन बैठक घेऊन चर्चा करून आता पावसाळ्यात कितें कामां घेतले आणि जे कामां पेंडिंग आसात ते कामां पेंडिंग घातले आणि पावसाळ्या पयलीं जे कामां पेंडिंग आसा ती करून घेतले अशें तेंच्यांनी सध्या म्हटलेलें आसा. मिटींग आपयल्ले सगळे ऑफिसर येयल्ले आनी कितें कितें पावसा पयलीं कितें प्रॉब्लम कितें आहा ते प्रॉब्लम सॉल्व करपाचे ताचो विचार आसलो म्हाजो आनी आयज तांकां हाडून सगळ्यांक तांकां सांगलेलें आहा पयलीं कितें जालां पळय ते हेजे फुडें जावचें न्हू म्हणून तांकां सांगलां आनी जाता तितले बेगीन ते सगळे प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवपाचे. प्रवीण भाई, सध्या मांद्रे मतदारसंघात सबस्टेशन स्टार्ट जालें आणि अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्या स्टार्ट. पेडणे मतदारसंघात अंडरग्राउंड केबलिंग केन्ना स्टार्ट जातलें कितें तो प्रोजेक्ट एक्चुअली पयलींसून पास जावन आसलेलो तो आतां तेंच्यांनी फावंडेशन स्टोन घातला. हेच्या फुडें आतां आमचे हे करूंक जाय ते हांव करून घेतलो. आता तुम्ही मिटींग घेतल्यात बघा, ते महिन्याचे महिने आसतले की आता एकदा ही आतां प्री मान्सून मिटींग कित्याक आतां पावसान वादान झाडां पडटात तशे लायटीचे प्रॉब्लेम जाता तशे उदकाचे प्रॉब्लेम जाता लोकांक तशें आतां गटारां आसा गटारां साफ करूंक जाय तशें फायर स्टेशन तेंचे प्रॉब्लेम आसतात. खूब जाणां सगळ्यांचे आतां ते प्रॉब्लेम कितें आहा ते जाणून घेवन तांकां ऑलरेडी आतां सगळ्यांक हें दिल्लें आहा कितें तुमी सगळीं कामां आतांच करून आनी तुमी रेडी रावचे कित्याक आतां फाल्यां पावस येयलो काय आतां झाडां पडटलीं आनी फायर स्टेशन तांकां फोन मारलो जाल्यार ते वचोंक जाय थिंगासर ते प्रॉब्लम सॉल्व करूंक जाय. तशें आमचें उदक आसा नाल्यार उदक नाल्यार ते प्रॉब्लम पयलीं तेंच्यांनी सॉल्व करूंक जाय. चानेल प्लांट आहा तो लास्ट टायम तो सगळो प्लांटान उदक भरलेलें ते उदक आतां भरचें न्हू ते पंप आहा ते रेस करूंक जाय. ताका लागून तेंय सांगलां तांकां तेंच्यांनी ते ऑलरेडी रेस करपाक ते काम स्टार्ट करपाचें आहा. तशेंच बारीक बारीक गोश्टी आहा पळय ते सगळ्यो पावसा पयलींच ते सॉल्व करूंक जाय. ताका लागून आयज तांकां सगळ्यांक हाडलेले आनी ते प्रॉब्लेम सगळे हांव सॉल्व करून घेतलो. सध्या पाणी पावसान सोडले वयता आणि त्यामुळे त्या जाग्यार गेल्लो कित्याक हांवेंनूय थिंगासर लास्ट टायम सर्वे गेल्लो आनी लोकांक ते पावलेलो त्या टायमार म्हाका खबर आहा तियारीच्या उदक सोडटा पळय ते प्रॉब्लम सॉल्व करपाक लागून हांव तियारी विजीट करपाचो आहा तांकां घेवन आनी तांकां सांगतलो हे प्रॉब्लम कशे सॉल्व जावपाचे ते सॉल्व करून घेतलो. भाई, सध्या पेडण्यान वॉटर प्रॉब्लेम खूप जायत आसा. ह्याच्या संदर्भात तुम्ही तुमचे विचार कितें आसा? म्हाका दिसना आतां इतले प्रॉब्लेम जाता अशें कित्याक पयलीं जाताले पळय तेज्यान खुबशे आतां कमी आहा कित्याक पयलीं खुबशे फोन येताले हेका लागून पूण आतां फोन येवपाचे कमी जाल्या. पूण आतां म्हाका दिसता 20% कितें लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाचे आहात ते बी जाता कित्याक मे म्हयन्यान हे सगळ्यांकूच प्रॉब्लेम जाता. आमकां तशें पेडण्यानूच म्हणून आख्ख्या गोंयान हे प्रॉब्लेम घडटा ते आतां हेच्या फुडें पेडण्यानूय हे घडचें न्हू कित्याक लोकांनी आतां जस्ट मे म्हयन्यान लोकांनी मातशें आणि त्या वेळार जो कोटा असलो गोंयांक सोडून हांव विजीट करतलो म्हणून तेन्ना ते प्रश्न सगळे हांव मांडटलो तेंच्या कडेन आनी तेन्ना ते जाणून घेतलो कितें आहा. भाई, सध्या बैलपाराचे ते वर्क असले काम असले न्हू तुम्ही मदीं येवन हे केल्यात लोकांक आंदोलन करू नाकात आपण कितें ते मिटींग घेतात कितें जालें भाई तेचे? त्या टायमार हांवें सांगलें लोकांक तुमी बेश्टो आतां तो प्रोजेक्ट आहा सेंट्रलाचो प्रोजेक्ट तो आतां ना म्हटल्यार तो प्रोजेक्ट 50% प्रोजेक्ट तो कंप्लीट जालो. समज तेंच्यांनी पयलीं लोकांक सांगलेलें कितें हे आमकां बेनिफीट आहा म्हणून आमच्या पेडणेकारांक. ताका लागून त्या टायमार हांवें तांकां सांगलें सगळ्या ऑफिसरांक हाडलें तांकांय सांगलें थिंगासर तुमी मातशें हें करिनाकात ते प्रोजेक्टाक लागून कितें आमकां प्रॉब्लम आहा आनी प्रॉब्लम ना आनी आमकां कितें बेनिफीट आहा आनी बेनिफीट ना ते आमी पयलीं जाणून घेवया म्हणून हांवें तांकां सांगलेलें. हांव सगळ्या ऑफिसरांक हाडून हांगा बसयता तांकां हाडून बसयले ते लोक येयले हांगासर बसले आनी तांकां कितें आमकां बेनिफीट आहा आनी ते बेनिफीट ना पळय ते तांकां सगळें तांकां समजून सांगलेलें आहा आनी ते प्रॉब्लम आतां सॉल्व जाल्ले आहा. आणि मेजर प्रश्न म्हणजे सध्या मोपा एअरपोर्टाचे जे जॉब असतात ते साखळीकारांक मेळटा आणि अशी चर्चा जाता हाचेर तुम्ही सुद्धा कितें तरी उलयला ते तुमचें कितें म्हणणें आसा?
ना हें तशें केन्नाच म्हणूंक ना कितें साखळेकारांक मेळटा हे जॉब आहा पळय ते आमच्या पेडणेकारांक फर्स्ट प्रिफरन्स आसतले आनी सध्या आमच्या पेडणेकारांचे खुबशे हे दिल्या नांवां दिल्ली आहा पळय ती कामां जाता आनी ती कामां करून घेतलो हांव आमच्या सीएमाक सांगून आनी सीएम आमची कामां करून दितलो हेच्या फुडें सगळी प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मुकूल माळगिल्ली